Hello, I'm Father James Kubicki, and recently I went on a pilgrimage to France with 28 others. On our last day, we visited the town of Ars, famous now because of the parish priest who worked there for 44 years, St. John Vianney, who is now the patron saint of all priests. We saw his incorrupt body and celebrated Sunday Mass with the congregation that filled the small basilica that had been added on to the original church. As he was assigned to Ars, he was told, "There's not much love for God in that parish. You will bring some into it." He did indeed, and the following short prayer of his that we prayed as the bus approached Ars shows you how much he loved God. I love you, O my God, and my only desire is to love you until my last breath. I love you, O infinitely lovable God, and I prefer to die loving you than to live a single moment without loving you. I love you, O my God, and I long for heaven only in order to know the bliss of loving you perfectly. I love you, O my God, and I only fear going to hell because there I will never experience the sweet consolation of loving you. O my God, if my tongue is not able to say at every moment that I love you, I want at least my heart to repeat it to you as many times as I take a breath. My God, give me the grace of suffering out of love for you, of loving you while I suffer. Give me the grace of one day breathing my last out of love for you, and at the same time feeling how much I love you. The closer I come to my final end, the more I beseech you to intensify and perfect my love for you. Amen. La compassione nasce dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera. Se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività senza l'atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto. Se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo nella parte più profonda di noi, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno, sentite questo, abbiamo bisogno di un'ecologia del cuore che si compone di riposo, contemplazione, compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo, ci aiuta abbastanza.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाचे भेटेन आमी किरीत भाशेन दिनवासतांव यादनीक कशे आनी गोवणी कशे आमचे परजे पासत आनी आमच्या जिविता पासत आनी सगळो वावर जो करूंक आमकां जितलो सहकार मेळ्ळा ते सगळ्या आमच्या सहकार्यां पासत. ह्याच मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव वाज हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली सेबास्तियाना दा कॉस्ता ह्या आमचे भयणीक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी तिचे पासत आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण तिचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जितलेय जाण यादनीक आमची सेवा करून गेल्ले आसात हे फिरगोजेन येवन तांचे सगळ्यां पासत मागुया. जे कोण जिवे आसात तांकां बरी भलायकी दी म्हूण आनी जे कोण सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. इतलोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमचे पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमच्या पर्यावरणा पासत आनी लोकां पासत देवा मुखार उगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आमच्या दोन प्रांतांत ऑगस्टाचे 4 तारखेर आमी गवळ्यांचो दीस वो पास्टर्स डे मनयता. आयज संतोश बरीत आनी व्हडा खुशालकायेन देवा बापाक आमी काळजांतान दिनवासतांव आनी वाकाणटाव. आमकां गवळी वो यादनीक भावाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर आमचे गवळी आपले पोरजेचे उस्क्यान भरलोले. मोगान आनी समजिकायेन आमच्या गरजेच्या वेळार आमकां आपलो वेळ आनी आदार दिवंक तयार. आमच्या जिविताच्या दर एक पावंड्यार व्हड म्हत्वाचो तांचो वावर. तांच्या पवित्र हातांतल्यान आमकां दर एक साक्रामेंत फावो जाता. बाबा भयणीनो, आमचे गवळी देवान मागलोले न्हीद, शांती, भावपण, मोग सगल्यांक शिपडायतले. सान जुआंव मारी वियानी जावन आसा सगल्या संवसाराक शिंपडलेल्या गवळ्यांचो आस्कारी. ताचे मजतीन सगल्या आमच्या गवळ्यां पासत मागुया. मागुया आमचे फिरगोजेंत वावुरतल्या आमच्या गवळ्यां पासत. फादर बॉलमॅक्स आमचो पाद्विगार, फादर पिटर
आमचो पातकूर, तशेंच आमच्या गांवांत वावर कोत्तोल्या आमच्या पालोयठायन गवळी भावां पासत. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मोळ्यान ओदीक नेटान आनी उमेदीन आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बरी भलायकी, बळ आनी पवित्र आत्म्याचें सुबा देण्यांनी बोर म्हूण आमचे आवंडे बापाक उबारुया. भाव भयणीनो, आमकां देवान वेळा वेळार काळा काळार गवळी दिल्या आनी जायते फावटी गवळी कशें आमी चुकल्या, जायते फावटी पोरजां कशीं आमी गवळ्या सवें चुकल्या. ही सगळी आमची चुकी देवा मुखार दवरून हे आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. जेजू पातोक तुका ना, तरी बापान तुका आमच्या मोगान पातोक केलो. आमच्या पातकांचो भार तुजेर घेतलो. आम्हा पातक्यांक दयेन हात दी, नव्यान उबार. सोम्या काकुतकोर, जेजू आमच्या पातकां पासत कितलें प्राचीत तुवें केलें, कसली खास्त तुजेर घेतली. पातोक पयस करच्याक तुजे बरोबर आमी प्राचीत आनी दडवण करूंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता काकुतकोर, जेजू आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान भरलेलीं नवीं मनशां आमी जावं तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. सोम्या काकुतकोर, सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, बाग्योन जुवा मारिया वियानेक तुज्या बऱ्या गवळ्याचे उर्बेन भरलेलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे परजेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी ताच्या सांगता आमी सगळीं आमच्या बाबा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. इजाक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर मोच्या कानार अशें साडलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राजकारणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका कोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिणकायनाय जाशी. कोटी चाल सोडून जें मन त्या कोट्या मनशाक तूं जबाबदार करतलो, पूण तूं एका कोट्या मनशाक शिटकायशी आनी तोरी तो आपलें कोटेपण आनी कोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिणकावंक नाय म्हणटच ताचे पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीकपणान प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावं तूं प्रमाणीक मनशाक शिटकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिणकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें.
आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवा वाखाणात, सर्वोय पोरसानो या विज्ञान वाढात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उचल मोगाची ताशी तिरकुशी, तोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाक कडचें हांवें आयकलां, तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां म्हणटा सुमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कडसरून गेलो. आनी कानानचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता मोशिका कुतकोर, म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळयां सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दुनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
भुमिपुत्र भुमिपुत्री ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमच्या गोंयान भुमिपुत्र म्हणटात तें उतर घेवन जायतो बोवाळ जाला, जायती उचांबडाय जाल्या. राजकीय मळार जाला, परजे मदें जाला, सगळ्या मळांचेर आयज हें उतर जायते जाण उलयतात भुमिपुत्र. ह्या उतरांचेर जायते जाणांनी मिम्स म्हणटात ते पासून केले, जायते जाणांनी जोक्स केले, जायते जाण व्हडलीं व्हडलीं बरोवपाक करतात. कायदो राखपी आदवोगाद पासून उलयले भुमिपुत्र. हाचो अर्थूय बीन सांगलो. आमच्या सरकारा प्रमाणे जे कोण 30 वर्सांहून अदीक गोंयांत रावल्यात ते गोंयचे भुमिपुत्र. तांकां अधिकार दिला. आनी ह्या पासत ही आख्खी कॉन्ट्रोवर्सी भुमिपुत्र अधिकारिणी बील म्हणटात तें. कालच्या दिसाक आमच्या मुखेलमंत्र्यान भुमिपुत्र म्हणटा तितूंतलो पुत्रा काडपाक ऑफर दिल्लो आसा आनी भुमी अधिकारी बील करता म्हणला. ती कॉन्ट्रोवर्सी कुशीन दवरुया. पूण आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान आमकां एक असली भुमिपुत्री मेळटा. तिचे सवें जेजू एक गवळी कसो वागता हें आमकां दिसती पडटा. जेजून ही उतरां म्हणली म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या शेडयां सरी धाडला. म्हणजे जें बरेपण हांवें दिवपाचें आसा, जी सेवा हांवें करपाची आसा, जी पेकोवणी हांवें दिवपाची आसा ती इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या शेडयांक. इतलींच उतरां म्हणून जेजू ओगी रावना, आनिकूय मातसो मुखार वेता. आनी एके भशेन ओकमानाचीं उतरां. घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. भाव भयणीनो, ही वस्तुरी जी वयली मारीत जेजू मुखार आयली कानानची वस्तुरी. आनी कानानच्या लोकांक जुदेव लोक सुणी म्हणटाले. आनी ह्या पासत जेजूय तें उतर वापरता. घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ओकमानाचीं उतरां. आयज आमी बीन हें ओकमानाचें उतर जी कोण भायलीं आसात तांकां वापरता. आमी म्हणटा घांटी आहा ते नाकात, फकत आमी गोंयकार. जाल्यार आयज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आनी आयची परब गवळ्यांचो दीस जुआंव मारी वियानी जो यादनीक जावपाक वो शिकपाक मातसो जोड आसलो खरो. पूण देवाची कृपा ताचे सवें इतली आसली की शिकपाक जी आडखड ताका आसली ताचेर ताणें जैत वेलें आपल्या पवित्रपणान. आनी यादनीक जालो तेन्ना एके भाशेन कोण वचोंक सोदिना तसल्या गांवांत ताका धाडलो. फ्रांसाच्या आर्स म्हणलेलो गांव, थंयसर कोण वचनासलो, एकलोय यादनीक वचोंक सोदिनासलो. कित्याक थंयचो लोक जो आसा तो तितलो बरो न्हय अशें ते समजताले. आनी ह्या लोकांशी वचूंक ह्या यादनिकाक जुआंव मारी वियानेक पाठयलो तेन्ना तो आपण खुशालकायेन गेलो. आनी एके भाशेन थंयसर पावल्या उपरांत ह्या आख्ख्या गांवचो नकासोच बदल्लो. म्हणजे ह्या गांवांत जें कितें वायट चलतालें तें सगळें बदल्लें. कोणूच येवपाक सोदिनासलो. ह्या गांवांत लोक लुटी करून येवपाक लागलो. कित्याक थंयसर हो यादनीक आसा जुआंव मारी वियानी. तो बसता आनी लोकांची कुमसारां आयकता. तांचें वायट जिवीत जें आसा तें तांकां सांगता. जो लोक थंयसर आसलेलो आपल्या वायट जिवितान आसलेलो तांकांय तो शिडकायता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इजेकियल प्रवादी काय बरीं उतरां सांगता. आनी उतरां न्हयच फकत गवळ्यांक पूण सगल्यांक. तरी पूण आयच्या दिसाक गवळ्यांक चड करून लावन पळोवया. खोटेपण करपी मनीस जायते आमकां दिसती पडटा. आनी ह्या आर्स गांवांत खरेपणी असले खोटेपणान भरलेले मनीस आसलेले जे रेस्पेत मान दिवंक नको आसले. यादनिकांक लेखीच नासले. दुसरे जे लोक आसात तांकांय लेखी नासले. आनी जायते तरेचें वायट जिवीत ह्या आर्स गांवांत आसलेलें.
तर असल्या वेळार शिटकावणी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जे भाशेन तो हे परजे लागीं वागता ते भाशेन ह्या लोकांक ही शिटकावणी दिता. शिटकावणी आयच्या आमी पयल्या वाचपान आयकलां तशें, जरी तर कोण मनीस आसा वायटांत आसा जाल्यार ह्या मनशाक जो कोण बरो आसा ताणें सांगपाक जाय. खोटेपणान जियेता तो मनीस मरण भोगतलो, ताका वायट जातलें. पूण देव इजेकिएल प्रवाद्याक म्हणटा, ह्या मनशाक जरी तर तुवें शिटकायलो ना, ताच्या ह्या वायटाक ताचें वायट सोडून बऱ्या रस्त्यार येवंक तुवें जरी तर शिटकायलो ना आनी तो जरी तर मेलो जाल्यार ताचो जबाबदार हांव तुका करतलो. दुसरेय भाशेन सांगता, जरी तर तुवें ताका शिटकायलो आनी ताणें तुजें आयकलें जाल्यार तोय वाचतलो आनी तूंय वाचतलो. तुवें ताका शिटकायलो आनी तो तरी पूण आयकना जाल्यार ताका खास्त पडटली, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलें. कित्याक तुका जी जबाबदारी दिल्ली आसा, तुका जो गंवळीक हुस्को दिल्लो आसा तो तुवें पाळ्ळो, तूं वाचतलें. भावा भयणीनो, आयज जे सगळें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन गंवळी कशें याज्ञीक कशें जायत्या जाणांक शिटकावपाक पडटा. लोकांक शिटकावपाक पडटा, आमच्या वडिलांक शिटकावपाक पडटा. ह्या दिसांनी भोव करून जे आमचे राजकीय फुडारी आसात तांकां शिटकावपाक पडटा, खोर उतरांनी शिटकावपाक पडटा. आनी कायदो दर एका याज्ञिकाचो, दर एका गंवळ्याचो सरळपणी तें सांगून दिवपाक की जें चुकीचें आसा तें चुकीचें, सोड तें वायट, नाजाल्यार खास्त येतली, वायट जातलें, जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान सांगलां. हें करता आसतना गंवळीक हुस्को सगल्या वाटेन, आमचे आनी तुमचे म्हणून ना, भितरले आनी भायले म्हणून ना. हो गंवळीक हुस्को सगल्या सवें, गोंयकारां सवें, तशेंच आमी जांकां घांटी म्हणटा तांचेय सवें हो हुस्को दर एका गंवळ्याक आसा. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या सवें हें बरेंपण दाखयता एकदम बरें, तोखणाय करपा सारकें. पूण तेच बरोबर जीं उतरां जेजून म्हणलीं, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. आयज ह्या उतरांचेर घडये आमी नदर घालूंक जाता. जेन्ना आमी हें भुमिपुत्र बील म्हणलेलें आयकलें आनी इतलो बोवाळ जालो आमच्या गोंयांत, आयचें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक एकामेकाचो हुस्को आसूंक गरज. पूण हो हुस्को धरता तेन्ना, हो हुस्को दाखयता तेन्ना ताचे फाटलो हेतू कितें हें भोव गरजेचें. आयज घडये आमी दुसऱ्या सवें बरेंपण दाखयता, जायते फावटी तांची मोतां घेवपाक, जायते फावटी तांकां आमचे गुलाम करपाक, तांकां बरेंपण दिवन आमच्या घरचें काम करून घेवपाक, वो तांचो फायदो काडपाक. हो हेतू खूब वायट. असलो हेतू घेवन कोणाकूच आदार करप जेजू मानून घेना. गंवळीक हुस्को हो न्हय, जाल्यार गंवळीक हुस्को हो जे कोणाक फावो, जे कोणाक कितें दिवपाक जाय तें दिवपाकूच जाय. तर फाटल्या दिसांनी जेन्ना फ्लड्स जाल्यात तेन्ना वालपय, भिरोंडे, उसगांव हांगासरले आमचे याज्ञीक जे आसात, थंयसरल्यो माद्री भयणी आसात, खंयच्या धर्माचें हें पळोवंक वचूंक ना. पूण जितलेय जाणांक वायट जालां तांकां वचून तांणी विजीट केला. जो आदार वेगवेगळ्या फिरगोजांतलो आयिल्लो, आमचेय फिरगोजींतलो गेलो, हो सगळो आदार ते दिवपाक सगल्यांगेर गेल्यात. थंयसर कोण म्हज्या धर्माचो आनी कोण दुसऱ्या धर्माचो, कोण आमचो गोंयचो आनी कोण भायलो घांटी हें पळोवंक ना. पूण हो गंवळीक हुस्को हे गरजेन सगल्यांक पावयलो. जाल्यार आयज गंवळ्यांचें काम हें, आयज गंवळ्यांचो हुस्को हो. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो, जे गंवळी आसात तांकां जायते फावटी आयकूंकूय पडटा. साद्यो साद्यो वस्तू. थोडीं जाणां म्हणटात देवाचो मनीस आनी हें कित्याक उलयता, देवाचो मनीस जाल्यार हांगा कित्याक इंटरफियर जाता, देवाचो मनीस जाल्यार हें करूंक कित्याक भोंवता. जायते तरेच्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो जरी तर आमी घेवन बसत जाल्यार घडये कसलोच गंवळीक हुस्को आमी आमचे परजे सवें दाखोवंक पावचेच ना. जाल्यार आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन जेन्ना जुआंव मारी वियानेची परब आमी मनयता, खेरीत भाशेन पाद विगारांचो दीस. कित्याक
एक पादविगार कसो जुआंव मारी बियानीन हे आपले पोरजेक आर्स गांवांतल्या लोकांक सगल्यांक लागीं हाडले. तांची पातकां आयकुलीं, तांकां बरें उतर दिलें, तांची पातकां भोगशिलीं आनी नव्या जिविताक तांकां पावयलीं. जे कोण चुकीचे असले तांकां शिटकायले आनी जे कोण ओसोक्त असले तांकां आदार दिलो. तेच भाशेन आमच्या दर एका गवळ्यान करूं म्हणजे जे कोण चुकीचे आसात, जे कोण खोटेपणान जियेतात तांकां फावो ते परीन शिटकावून, जे कोण ओसोक्त पडलेले आसात, त्रासान पडलेले आसात, ते मागीर भितरले जावं भायले जावं तांच्या आदाराक पावूं. सगळेंच न्हय जाल्यार जे भाशेन ते वस्तोरेन म्हणले कानांचे वस्तोरेन खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. सगळेंच व्हडलें दिवंक जायना जाल्यार गरजेचें तें तरी सगल्यांक पावूंक आमकां ह्या गवळ्यांक देवान आदार दिवचो म्हूण मागुया. आनीक आमची सेवा करतात तेन्ना ह्या गवळ्यांक सगल्या वायटांतले निवार म्हूण जायतीं जाणां मागतात. जायतीं जाणां आमकां सांगतात, फादर वी आर प्रेयींग फॉर यू, डोंट वरी, भिये नाका, आमी तुजे पासत मागता. काय बरीं उतरां, फादर आमी तुजे पासत मागता. एक गवळी कसो म्हाका आयकूंक बरें दिसता आनी म्हजो वावर फुडें व्हरूंक आनिकूय उर्बा येता. फादर आमी तुजे पासत मागता. जाल्यार एकामेका पासत मागून हो गवळी कुस्को आमी एकामेका सवें दाखोवन आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमी सगळीं देवपुत्र देवपुत्री, न्हयच फकत भुमीपुत्र आनी भुमीपुत्री आमी 30 वर्सां वो 50 वर्सां वो 25 वर्सां एका जाग्यार रावतात म्हणून, पूण देवान आमकां रचल्यांत आनी आमकां ह्या संवसारांत पाठयल्यांत एक मिसांव दिवन, देखून आमी देवाचीं भुरगीं. आनी बावतिजमान करीत भाशेन आमी जण एकलो देवाचें भुरगें म्हूण आमकां परगटलेलें आसा. हो देवाचो भुरगो, हें देवाचें भुरगें. तर आमी देवपुत्र आनी देवपुत्री जाल्यार आमचें जिवीत एकामेका सवें हो गवळी कुस्को दाखयतलें जावं आनी सगळीं जीं आमचे भोंवतणी जीं येतात तांच्या आमी आदाराक पावूं. एकामेकाच्या आदाराक पावता आसतना दुसऱ्यांचो अधिकार आमी काडून घेना जावं, म्हणजे जें कितें आमचें न्हय तें आमी आमचें करूंक असलें वायट आमी करिना जावं आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिस्कान, यादनिकांनी आनी पवित्र सभेच्या हेर वडिलांनी जेजू बऱ्या गवल्या भाशेन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेक बोरवैसाचे आनी मोगाचे नमुने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सगल्या फिरगोजेच्या पाद्री पासत मागुया. आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक तांणी प्राचीत आनी क्रिस्त प्रसाद ह्या साक्रामेंता उदेशी जेजू रायाचो अदीक मोग करूंक शिकोवंक तांकां बापाचें बोल आनी जानवाय मागुया. आमच्या गांवच्या फिरगोज गवल्या पासत मागुया. ह्या फिरगोजेचो पादविगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आनी आमचो पादकूर फादर पिटर फेर्नांडीसाक देवान सदांच बरे भलायकेन सांबाळूंक, तांची रक्षा करूंक आनी तांणी केलेलो वावल फळादीक जावंक तांकां बापाचो आदार आनी आशिर्वाद मागुया. यादनिकी आपोवणे खोलायतल्या तरणाट्यां पासत मागुया. तांकां भेटलेल्या यादनिकां वरवीं
तांच्या जिविताक प्रेरणा मेळूंक आनी तांणी आपलें जिवीत देवाच्या आनी ताच्या पोरजेच्या सेवेक भेटोवंक तांकां बापाचो सांगात मागुया. आमी हे फिरगोजेच्या दोर एका फिरगोजकारा पासत मागुया. आमी सदांच आमच्या पादविगाराक मानान लेखूंक ताचो मोग करूंक तांकां खालती रावून ताचो सांबाळ करूंक आनी आमी समोरमतेल्या संस्कारा वरवीं आमी बावार्थान शेगुणान वाडूंक जेजून बासायलेल्या सासनीक जिविताक पुर्ती जावंक बापाचो आदार मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तूं आमचो खरो गवळी आनी वेळा वेळार काळा काळार आमकां बरे गवळी दिवन तूं आमकां पोसताय आनी राखताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या गवळीक वावरान सहकारी कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक घाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआ मारिवियानी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, powiedz, powiedz,
देखून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारदाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी सेबास्तियाना हेची काकूत कर. तिका कालच्या दिसाक तुवें ह्या संवसारांतली आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. तशींच 2 वर्सां फाटीं सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा जुआंव वाज हाचीय काकूत कर. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आगे व्हड तुजो भावार जेजून एक कानांचे वस्तरेक म्हणली. भुमीपुत्र आसली ती देवपुत्री जाली आनी त्याच वेळार तिची धूव जिका देंवचार सोतायतालो ती बरी जाली. आमचो गवळी, आमचो जेजू आमच्याय जण एकल्याचे सवें हें बरेंपण करूंक सोदता. आमचो भावार्थ घेवन ताचे मुखार आमी आयल्या तेन्ना सगळीं बाराबर आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा चुकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां काळीक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराच्या पापाखातीर आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराच्या पापाखातीर आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराच्या पापाखातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सुमी म्हणटा सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सुर्गेच्या बापा, भाग्यवन जुआंव मारी वियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमच्या पातकुराच्या नांवान, फादर पिटराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमचे परजेक, आमच्या लोकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गवळी कशें आमी हो वावर करता आसतना आमचे सगळें तुमी जायतीं बरेपणां दाखयतात. ती सगळीं सांगपाक जायना ह्या वेळार, पूण दर एक बारीक बारीक आनी मोठी मोठी वस्त जी तुमी आमचे पासत करतात, तुमी सहकार दितात, त्या सगल्या पासत तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. खेरीत भाशेन लागशिल्ल्यान आमकां आदार करतल्यांक आमकां जेवण रांदपाक आमची कूक आमचें लुइजीन आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव दिसाच्या दिसाक सद्दां आल्तारा कुशीक आमचे बराबर उबो ताकाय आमी फ्रांसिसाक देव बरें करूं म्हणटा. आमचें ऑफिस सांबाळपाक आमचें नेटी आसा ते बरे भाशेन आपलो वावर करता ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन आमचे एक्सटेंडेड हँड्स, आमचे फिरगोज गवळीक सोबेचे वांगडी, बो करून ह्या दिसांनी जेन्ना आमकां इगोर्जेन येवपाक मेळना तरी पूण गवळीक हुस्को आमी सगळ्यां सगळें दाखोवपाक जाय. हो वावर खेरीत भाशेन सगल्यांक पावोवपाक हे आमच्या PPCचे वांगडी वावुरतात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फाब्रिकाचे वांगडी खेरीत भाशेन हांगाच जायते फावटी आसात आनीक ओगेपणान आपलें काम करतात. सगल्यो वस्तू वेवस्थीत दवरपाक, तशेंच लिगल, तशेंच हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आसात सांबाळपाक जाय पवित्र सभेच्यो, तें करूंक भार घेतात. तांकांय आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बराबर सहकारान वावुरतले आमचे संदेशकार, आमची तरणाटीं, तशेंच आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी हेर सगलीं जीं आपलो वावर ओगेपणीन करतात तांकां सगल्यांक आमी आयच्या दिसाक, ह्या गवळ्याच्या दिसाक गवळ्याच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेजू बऱ्या गवळ्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या घोराब्याचेर आनी तुमच्या वावराचेर आमी मागता. तर आनीक एक फावटी तुमकां सगल्यांक देवान भरपूर आशिर्वादान भरूं आनी तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार घेवन आमचे फिरगोजेन तशेंच हेर कडेनूय आमी देवाचो मोग पावोवपाक आमी पावूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. खेरीत भाशेन गवळ्यां पासत भेटयतली. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता.
दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागिंती मारे आदार दी अदृश्टाक सांपळल्या मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदा तिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया जे कोण सर्जरी करपाचे आसात जे कोणाक ऑपरेशन्स आसात तांचे पासत मागुया हेर सगळीं जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे सगळ्या पासत ह्या वेळार आमी मागुया आमचो आदार सुमियाच्या नांवार आसा सुमिया म्हजे मागणे आयक सुमिया सूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली
आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं, तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं. सर पदवीदार देवाचें बेसांव, बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं.